नमस्कार, हांव गुरुदास पांडे पार्शेच्यान. आमी आयज आसा गव्हर्मेंट हायस्कूल आगारोडा हेतून आनी त्या गव्हर्मेंट हायस्कुलान आज पयलेच दिसा 4 तारखेक आयज स्कुलां सुरवात जाता आनी सगळीं भुरगीं आयज स्कुलान येता. भर पावसान ही जी स्कुलाची बिल्डींग आसा ती काम सुरू केल्लेलें आसा. फाटल्या काही दिसां पूर्वी आमच्या मांद्रेच्या आमदारान जी दारोलकरान हे स्कुलाचे कामाचे उद्घाटन केल्लें आनी भर पावसान हे काम आता चालू आसा. तुम्ही पळोवंक शकतात देगेची जी कन्स्ट्रक्शन प्रोटेक्शन वॉल बीन बांदतात ते काम अधुरे आसा. फुडलो ग्राउंड आहा तितून सगळी माती भरलेली आसा आनी भुरगीं ह्या परिस्थितीन कशी शिकतली आनी कशी बसतली आनी भर पावसान ही आता कामां स्कूल बिल्डिंगेची चालू आसा. म्हाका दिसता हे स्कूल बिल्डिंग तुम्ही कित्याक ही डिले करता, कित्याक हे तुम्ही लोकांक तुम्ही त्रास करता आणि ही स्कूल बिल्डिंग आता भर पावसान बांदप म्हटल्यार भुरग्यांक ही त्रासदायक आसा. लोक भुरग्यांक आपल्या स्कुलान घालतात सेफ्टी खातीर आणि अशा प्रकारची जर तुम्ही कामां जर पावसान करूंक लागल्यात जाल्यार फाल्यां सकाळी बिल्डिंग कोसळून तेंच्या भुरग्यांच्या माथ्यार पडूंक शकता. खूब सेफ्टी तांकां जाय पडटा. आज भुरगीं स्कुलान बसलेलीं आसा. गव्हर्मेंटान खुबशे फॅसिलिटीज दिल्लेले आसा, इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार केल्लो आसा आनी हे गव्हर्मेंट हायस्कूल जे आसा ते कांयच करूंक ना. तांकां बऱ्यापैकी फॅसिलिटीज दिल्लेले आसा गव्हर्मेंटान आनी ते यूज कशे करपाचे ते कळना. आज गव्हर्मेंट सरकारी म्हणून तुम्ही हे डिले करता म्हाका कांय कळना. आज अशें करूंक उपकारना. जे तरेन गव्हर्मेंट फॅसिलिटीज दिता ते फॅसिलिटीज लोकां पर्यंत पावोवंक जाय. अशा परिस्थितीन त्या इस्कॉलाचे जे मॅनेजमेंट आसा ते स्कुलाचे ते PTA मेंबर्स आसा तेंच्यांनी सगळ्यांनी तेचेर लक्ष दिवन हे जे कार्य आसा ते फुडें घेवन वचोंक जाय आसलें. आज हे गव्हर्मेंट हायस्कूल जे आसा ते चोपडेकर लेट चोपडेकर ह्याच्या नांवान प्रसिद्ध आसले आनी ते स्कूल जे आसा ते गव्हर्मेंट म्हाका दिसना हे की स्कुलाचें नांव गव्हर्मेंट आसल्या कारणान हेचेर लोक हेचेर जास्त लक्ष दिना. हेतून आमदाराचे किंवा माजी आमदाराचे किंवा बऱ्यापैकी विशिष्ट अशा लोकांचे जर स्कूल आसले जाल्यार आतां मेरेन हे सगळे हे जे फॅसिलिटीज आहात ते जातले आसले. हे गव्हर्मेंट स्कूल आसल्या कारणान हेतून डिले जाता आणि निग्लिजन्स गव्हर्मेंटाचे जाल्ले आसा. म्हणून मागता सरकारा कडेन की तेंच्यांनी बेगीतल्या बेगीन हे जे काम आसा ते पूर्ण करून लोकांक आणि आमच्या भुरग्यांक सोय करून दी. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.